रस्त्यार घातिल्ले एलईडी बल्ब आनी वीज खात्याचो कितें संबंध आसा तो स्पश्ट करचो. तशेंच रस्त्यार लिकलिकपी बल्ब चवथी पयलीं तरी सरकारान जाग्यार उडोवचे म्हूण मुद्दो मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतान विधानसभेत मांडिल्लो. आयडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट. म्हाका रिप्लाय दिला एक. हांवें विचारलें की तुमी स्टाफ रिक्रूट केल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान स्टाफ रिक्रूट केल्या गेल्ले 3-4 वर्सां. म्हाका रिप्लाय कितें दिला? रिप्लाय दिला तुमी की टोटल स्टाफ रिक्रुटेड नंबर ऑफ म्हजो क्वेश्चन कितें आशिल्लो नंबर ऑफ पर्सन रिक्रुटेड इन द पावर डिपार्टमेंट. यू हॅव गिवन नंबर ऑफ पर्सन रिक्रुटेड इन पावर डिपार्टमेंट 2368. नंबर ऑफ कॅन्डिडेट्स अपॉइंटेड ऑन परमनंट बेसीस एज वेल एज कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. तुमी म्हणटा द नंबर ऑफ कॅन्डिडेट्स अपॉइंटेड ऑन परमनंट बेसीस इज नील आणि नंबर ऑफ कॅन्डिडेट अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस इज 604. म्हणजे बाकीचे कशे अपॉइंट केले तर तुमी? तुजोच रिप्लाय आसा 21 तारखेचो रिप्लाय आसा. हांव तुजो टेबलार रिप्लाय दवरता. यू गो थ्रू आस्क देम टू रेक्टिफाय इट. 604 ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेतले म्हणटा. म्हणजे बाकीचे तुमी परमनंट बेसिसाचेर घेतले न्ही हें मातशें व्हेरीफाय कर. आनी म्हाका दिसता तुजे रेग्युलर बेसिसाचेर आसा पळय तातूंत कितलेशे जाणांक गेल्ल्या खेपेक तुमी घेता आसतना तांकां प्रिफरन्स दिवपाचें. 5-5 वर्सां 8-8 वर्सां काम केल्ले भुरगे आसात तांकां तुमी सिलेक्ट करूं ना. ऑल अक्रॉस बोर्ड हांव एड्रेस करता. हांव तांणी कशें नाही ते जालें तें बरोबर आसा. बट सिन्स आय हॅव ऑलरेडी एश्युअर्ड दॅट वी आर कमिंग आउट विथ पॉलिसी ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ ऑल्सो वी वील एड्रेस दीस ऑल्सो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑल्सो सगळे एड्रेस करतलो. अंडरग्राउंड केबलिंग तें तशें रोखडें जावपा न्ही. ओवरहेड कशें खांब्यार चडलो मातशें कनेक्ट केलें तशें जायना. अंडरग्राउंड केबलिंगाक ताका किट्स जाय पडटा. ते किट्स तुमचे कडेन अवेलेबल ना. एटलिस्ट यू मस्ट ब्रिंग दोज किट्स ऑन प्रायोरिटी. आनी दुसरें अंडरग्राउंड केबला खातीर थोडो स्टाफ यू शूड ट्रेन आनी तांकां खंयच्या खंय धाडनाका. आतां कितें जालां मडगांव पळय जे अंडरग्राउंड केबलिंग बी पयलीं कोण पळयताले ते ट्रान्सफर जावन दुसरे कडेन गेल्या. नवे आयले तांकां कांयच खबर ना. So I think you should take precaution to see that some staff is trained for underground cabling. Speaker sir, underground cabling आचेर उलयता आसतनाच हांव परत एक्सेस बिल्साचेर येता. हांव उदळ मिनिस्टराक म्हटलें हांव ती टेबलाचेर काल आमी पळयलें उदकाची बिलां अशीच कोणाक 500-400 येवपाची ताका 18,000. हांगा इलेक्ट्रिसिटीची बिलां 80,000 90,000 अशीं आयल्या थोड्यांक जांकां 10,000 8,000 येवपाची. म्हाका दिसता स्पीकर सर PWD मिनिस्टरान सांगलां की आपूण एक मेकानिजम करता. एकलो इंजिनियर डिसिजन घेवपा भिता. आय ऑल्सो एग्री. तुजे ते कमर्शियल इंजिनियरा तो भितलो बील कमी करपाक मिस्टेक आसल्यार सुद्दां. सो इफ यू कॅन अपॉयंट वन कमिटी ऑफ 2 इंजिनियर्स ऑर 3 इंजिनियर्स एका म्हयन्या भितर बाबा हो रिजल्ट लागता अशें मातशें कर. तो पर्यंत डिस्कनेक्ट करप ना. बिकॉज इट प्रायमा फासिया पयल्यारय कळटा बिलां फाल्टी म्हणून. म्हजे कडेन खूब बिलां आसा. हांव मागीर तुका धाडून दिता ती त्या टेबलार आनी दवरना. But since you have said that you will work out a mechanism. Speaker sir, अत्यंत महत्वाची गजाल की ताणें मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला 14 पर्यंत आपूण आख्ख्या गोंयांत LED घालतलो म्हणून. आतां हांव नकळो त्यो LED घालता त्यो पीक जावपाच्यो काय आनी कितें जावपाच्यो म्हणून. म्हाका दिसता ह्या हावसांतले जितलेय मेंबर घरा वता रातचे प्रत्येकाच्या रस्त्याचेर तांकां एक लायन तरी कंटिन्युअस फ्लिक जाता अशें दिसतली. आय डोंट नो यू मस्ट तुवें पळयलां आसतलें तें LEDचें पळय जें काम चलता त्या कामाक आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कसलोच संबंद ना. आसा जाल्यार मिनिस्टरान सांगचें कोणें काम घेतलां. कोण म्हणटा पुण्याची कंपनी, कोण म्हणटा टेंडर काडलां, कोणें भायले कॉर्पोरेशनान सेंट्रलाच्या ताजो कंट्रोल कितें आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर म्हणटा आमी ताका हात लावपाचे ना कारण आमी ते घालूं ना. आमकां खबर ना कोणें घाल्या, खंय घाल्या, कितें घाल्या. जबाबदारी तांची. म्हाका दिसता मेंटेनन्स करपाची जबाबदारी तांची. सगळें करपाची जबाबदारी तांची. पयलीं सोडियम वेपर आशिल्ले स्पीकर सर तुमकांय खबर आसतलें तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडियम वेपराचो उजवाड इल्युमिनेशन युनिफॉर्म जातालें बरें पडटालें. आतां कितें जालां सोडियम काडला आनी थोड्या जाग्यांनी एक बल्ब घाला LEDचो. थोड्या जाग्यांनी 2 घाल्या. थोड्या जाग्यांनी मेन रोडातय 3 घाल्या. म्हण हांव एक दीस मडगांव आमच्या इंजिनियराक घेवन भोंवन ताका सांगिल्लें थिकली पॉप्युलेटेड एरिया आसा पळय रस्तो जरी बारीक आसलो थंय एक बल्ब घाला आनी LEDची तांचे पळयलें जाल्यार तुका कळटलें की दॅट बल्ब इज फोकस्ड. त्याच जाग्यार उजवाड पडटा. सायडीक स्प्रेड आवट जायना आनी म्हणून सगळी कॉलनी ती पळोवपाक काळखांक दिसता. म्हाका दिसता
हाजेर मिनिस्टरान कितें तरी डायरेक्शन दिवचें, त्या मनशाक आपोवपाचें, तांचे कडल्यान तांकां इन्स्पेक्शन करपा लाय, तुज्या इंजिनियरांक घेवन. कोऑर्डिनेशन ना जाल्यार चवथी कडेन चवथ लोकांची काळखां उडय नाका. मातशें पळय सिरियसली, कारण आतां 25-26 तारखेक चवथ आहा. तूं म्हणटलो कोड ऑफ कंडक्ट येतलो म्हणून. रिपेराक मेंटेनन्साक कोड ऑफ कंडक्ट लागना, तेन्ना हें काय ऑनगोईंग वर्क तें नवें न्ही. तेन्ना हें मातशें प्रायोरिटीचेर मातशें तुवें करचें. मडगांवां आमकां सिरियस प्रॉब्लेम जाला एलईडीचो. आय हॅव टोल्ड युअर चीफ इंजिनियर ऑल्सो की थंय सिरियस प्रॉब्लेम जाला. ते सांगल्यार सांगून करता म्हणटात पूण ते कोण येनात. तांचो मेंटेनन्साचो सेट जाल्यार मेंटेनन्साचे दे शूड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन तुजे रिटायर्ड स्टाफ आहा. हांव एक सादें सिंपल सोल्युशन दितां. स्पिकर सर, तांचे कडेन रिटायर्ड स्टाफ आहा. त्या रिटायर्ड स्टाफांक एंगेज कर म्हूण सांग तांकां. तुजी जी कंपनी पळय एलईडी घालता, दे कॅन एंगेज देम, कारण तांकां त्या त्या एरियांतलें सगळें खबर आसता. तांचे लायन हेल्पर, लायनमॅन कोण रिटायर जाले आसा पळय, तांकां जर घेवन मेंटेन करपाचें काम तांणी केलें, इट वील गीव ट्रिमेंडस रिलीफ टू द कन्ज्युमर्स. हें मातशें तुवें चवथीचे पयलीं करचें. चवथीचे कडेन तरी सगळ्याक इल्युमिनेशन कोड न्हय, ताका रिपेर करपाक कोड घे लागता. कोड नवें एक ऑनगोईंग काम न्ही, ऑनगोईंग वर्क. इट ना 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 ऑनगोईंग वर्क ते ना ना बाकीच्या कडेन कोड लागू, ऑनगोईंग वर्काक लागना तें मातशें. स्पिकर सर, तिसरी एक गजाल म्हाका हांगा